तुझे ऐको आशेता सोम्या तुका केवतावला लेता वेदीसरशी येऊन तुझ्या जेवणात बागेता सोम्या तुझे तया एकवटा नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर माका नामान सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर माका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसो. तुमचे सवे आसो. मुघल भावा बहिणीनो, आज आमचे पवित्र सभेसंगी मेळोवन आम्ही देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता. अपेरवीत इलीस वा ताणें पवित्र पुस्तक तांकां उगडलो. ह्या अपोस्तलीक उतरां मुखांतर पापा फ्रांसीस 2019 वर्सा सद्याकालाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार म्हणून प्रसारण तो संभ्रमक उलो दिता. हर एका एकवरिसाच्या बलिदानावेली देवाचें उतार आमी परगडता आनी परगटिल्लें आयकता. आज आनी हर एक दीस ह्या भक्तीक आयकून नियाळून आनी ताजे परगटणे मुखांतर आनी पलचे मुखांतर जिवीत अर्थभरीत करूंक आमी पेसाडूंक जाय. आज देवाचें उतार जिणी बदलूंक आनी आमचे आपोवणे आनी मिसाम समजूंक प्रेरण म्हणल्यार ध्येयकाल हो देवाचो उतराचो आयतार आमी संभ्रमता. देवाच्या उतराच्या मोगान बरोवन ते उतार संपूर्ण रितीन आमचें करून घेवच्याक आदार मागून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. भाव भयणीनो, देवाचें उतार आमच्या मेटांक दिवो जावन आसा. आमी काळोखांत अंधकारांत कश्टातना देवाचो उतार आमकां वाट दाखयता. देवाच्या उतराचो आयतार हो वर्साचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमतना आमच्या दिसपडच्या जिवितांत देवाच्या उतराक आमी चीत दिवन आयकनातले खातीर आमी हेर ताळ्यांक आयकल्ल्या खातीर आनी देवाचें उतार तिरस्कार केल्ले खातीर देवा लागीं बक्षणे मागया आनी मुखल्या जिवितांत देवाच्या उतराक सडीत गुमान दिवंक आनी मान दिवंक प्रयत्न करया. आमच्या पातकांची दूख धरया. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगण्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. ह्या बसो तुगे सदां संकार मरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट सोमिया काकुट Krista kakutka
काकुटकर सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर महिमा देवा ओसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्चाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरून वसोव हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जॉना प्रावेदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोर्युस्परेचें उतर दुसरे फावटी जॉनाक पावलें. उठ आनी निनवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलों त्या शहरांतल्या निवासांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सोर्युस्परेच्या उतराक पाळो दिवन निनवेक गेलो. निनेव एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलोन वचोंक 3 दीस लागतले. जॉना शहराच्या भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकांक देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगरलीं. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक फाट घाली. हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर विशय धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार.
तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका सोलोन व्हर. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवंदा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेता तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरो नाका. तुज्या काळांतल्या मोगांनी बरेपणाक सरी जावन म्हजो तूं उगडास कर. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर दयाळांनी सात्विक जावन आसा. वाट सुकलेल्या भुसांगोन सारके वाटेर तो हाडता. कालत्यांक नीट वाटांनी तो सोलोन व्हरता. आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगाडता. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. सांब पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडा बायल असल्यांनी बायल नातले बरी जियेजय. रडतल्यांनी रडा नातले बरी. कुशाल करतल्यांनी कुशाल करी नेतले बरी. आनी विकते घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग करतल्यांनी ताचो उपयोग करी नातले बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचे भायलें रूप स्वरूप नपयस जावन येता. देवाचें उतार हें. देवाची ओळख कर. उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. देवाचे राज लागी पावला. पातकी जिनी बदला आणि बोरी कोबार सतमाना. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जाम मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुवांक दन बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिल्यांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिल्या सरोवरचे तडीच्यान तो पाशार जातना सिमांव गणेच्या भाव आंद्रेक ताणें देखलें.
ते सरोवरान जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, हे या म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतालो. तक्षण आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तेन्ना चिक्के मुखार वेता ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी तसो भाव जुआंव ते आपल्या मासवार जाळां सामा करताले. तेच घडये ताणें ताका आपयलें आनी आपल्या बापाय जेबेदेवाक वावरार सांगता मासवान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताचें भोवमोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी एक भुरगें जल्मातना खंयच्याय कुटुंबांत जल्मोन सुरविल्ले थोडे म्हयने भोव प्रामुख्य. ते म्हयने पाशार जावन या त्या म्हयन्यांनी या एक वर्स जालें त्या वेळार घरच्यांक सगळ्यांक विशेश तरान भुरग्याच्या आवयक आनी बापायक भोव तराची एक कुतूहल म्हळ्यार एक आतुराय. भुरगें फस्ट शब्द खंयचो उसारता, पागी या मा, पागी या माम्मा. दोगांयकी एक आतुराय. दोगां मदें एका तराचो स्पर्धय आसता. पयलें पा म्हळें, पयलें मा म्हळें, पयलें पा म्हळें. ही एक आतुराई त्या भुरग्याच्या जिवितांत उसारचो पयलो शब्द या पयलो आवाज. आनी देवान आमकां अशें रचलां गे पयलो शब्द पा आनी मास, दुसरो शब्द न्हय. ही आमच्या कुटुंबांची आमच्या घरची एक परिगत सदांची. तशें म्हळ्यार पयलें उसारचो शब्द ह्या उतरां भारी प्रामुख्य. पयलें उसारचे शब्द ह्या उतरां भारी प्रामुख्य. आयच्या वांजेलांत मार्काच्या वांजेलांत आज आमी आयकले जेजून उसारले पयले शब्द. हेर वांजेलांनी हेर रितीचे आसूंक पुरो, मातेवाच्या ह्या लुकाच्या वांजेलांत, पण मार्काच्या वांजेलांत आज आमी आयकले ते पयले शब्द ते भारी अमूल्य आनी प्रामुख्य. आनी ते शब्द जावन आसात, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. आमकां कितें गरज आसा क्रिस्ती जिणयेक ते सगळें त्या एक दोन वाक्यांनी दिलां. वेळ भरती जाला. पयल्या वाचपांती दुसऱ्या वाचपांती आमी तेंच आयकलें. जोना प्रवादी निनिवेक गेलो सांगोंक, वेळ भरती जाला, तुमचो वेळ जालो, जिणी बदला, नातल्यार तुमी नाश जातल्यात. दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलून देवची जागृतकाय तीच, वेळ भरती जालो. जोना प्रवादीन सांगल्ले वेळ भरती जालो, देवाची शिक्षा तुमकां मेळटली म्हणून नव्या सोल्ल्यांत जेजून वेळ भरती जालो म्हणचे, ह्या सांग पावलान वेळ भरती जालो म्हणचे, वेळ भरती जालो, तुमचें सल्वासांव तुमचे लागीं पावलां. तुमचें सल्वासांव तुमचे मदें आसा. कोण तें सल्वासांव? बरी खबर खंयची ती? जेजूस खुद्द ती बरी खबर. देव मनीस जाल्लो, देवाचो मोग, त्रिंदा दिसो दुसरो जण, तोच जावन आसा बरी खबर. आमचे लागीं बरी खबर म्हळ्यार कितें म्हूण विचारल्यार आमी सबार जापी दिवयेत, पूण भोव लागशिल्ली, भोव अमूल्य आनी भोव सच्ची जाप जावन आसा बरी खबर, जेजू क्रिस्त खुद्द तोच. तर जेजू क्रिस्त ताच्या मिसांव वावराक भायर सरलो आनी तो म्हणालो, वेळ भरती जाला, कित्या खातीर तुमी राखून आसल्यात? सडवणदाराच्या येण्याक शेकड्यां घातल्यान ते राखून आसले. जेजूस म्हणटा, जें कितें तुमचे दोळे पळयतात, जें कितें तुमचे कान आयकतात, तें पळोवंक आनी आयकूंक व्हड व्हड मनीस राखून आसले,
कोणायकी मेळोंक ना तुमकां मेळ्ळा. तेच बरी पवित्र पुस्तकांत सांजू आमच्या पत्रांनी आनी उगडापणाच्या ग्रंथांनी आमी आयकता देव आदी मागा वेगवेगळ्या रितीन मनशा लागीं उलयलो, पूण वेळ भरती जातना तो आपल्या पुता मुखांतर उलयलो. देवाच्या पुताचें येणें, चडवणदाराचें येणें मनशा मदें घट जालें, खचीत जालें. तो आयलो म्हणल्यार आमकां समेस्तांक कळ्ळें वेळ भरती जालो. दुसरें उतार बरी खबर सतमाना. जुदेव लोकांनी जायत्या शेकड्यांनी खबर आयकल्ली पूण बरी खबर सड्ड नातरली तांदू. जुदेवांक आज जाल्यारय बरी खबर तांकां ना. झुजां पालेस्तीन, हमास आनी तांचे मदें झूज चलोवन आसा. बरी खबर घेवंक तांणी तिरस्कार केलो. बरी खबर सतमाना. जेजू थंय देवाची बरी खबर पावली. देव तुमचो मोग करता. एका मनशान आयकूंक आशेवची भोव बरी खबर म्हळ्यार कितें? म्हजो कोणगी मोग करता. देव तुजो मोग करता म्हणली बरी खबर जेजू मुखांतर लोकांक पावली. बरी खबर सतमाना वेळ लागीं पावला. बरी खबर सतमानूंक कितें करीचें? बरी खबर सतमानतना आमी आमच्या वायट पातकाक रडाचे, आमचे पाताक रडाचे. जशें सामार्कान वांजेलान सांगचे प्रमाणे पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. बरी खबर सतमानतना ताचो परिणाम जावन पातकी जिणी बदलूंक आसा. आमी जायते पटी देवाचें उतार आयकता. हांव ल्हान तावन आज मसरो आमी कितलें आयकल्लें जावं देवाचें उतार. हो आयतार आमी देवाच्या उतराचो आयतार म्हणटा. देवाच्या उतरान आमकां बदलिलां गे, आमचे थंय बदलावण हाडल्या गे. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत हर एका क्रिस्तांवांक आसची दोन व्हडलीं दिरवीं. एक देवाचें उतार आनी एक एवकरिस्त. दोनायकी समासम मोल आसा. एवकरिस्ताक कितलें मोल आसा, देवाच्या उतराक तितलें मोल आसा. देवाच्या उतरान आमकां बदलिलां गे. देवाचें उतार आयकून आमी जिणयेंत कितले बरें जाले. हांव पयल्यान पयलें आमी देवाचें उतार वाचूंक आसक्त दाखयल्या गे. थोड्या वर्सां आदीं मोबायल फोना पुराय नातल्या वेळार विदेशांत दुबय या मस्कतांत आसल्या आमच्या सैऱ्यांक आयकूंक फोनार एक शब्द आयकूंक आमी कितले आतुरायेन राखून आसले. हांव एक ट्रंक कॉल बूक करन घंट्या फाटल्यान राखाचें पडटालें. एक शब्द कसो आसाय, कशें आसाय, हे शब्द आयकूंक आमी राखून आसले. हांव देवाच्या उतराक ते आयकूंक आमची आतुराय, आमचे अत्रेक, आमची आसक्त कितली आसा आमी राखून आसा गे. देवाचें उतार आमच्या बोटांच्या तुजेर आसा. आतां जावं बायबलांत, जावं बायबल डायरींत, जावं मोबायलार, जावं कंप्युटरार देवाचें उतार खंय जाय तें आमकां मेळटा तर आमी वाचूंक आसक्त दाखयता गे. थोड्या वर्सां आदीं आमच्या मालगड्यांच्या काळार हातांत धरूंक बायबल नातलो. बायबल आसल्यारय आमचे भाशेन नातलो कोंकणींत. कोंकणी भाशेंत बायबल वाचूंकय वेचें, हेरांनी सांगलें मात्र आयकुचें. पूण आज हर एकल्याक आपल्या हातांनी बायबल धरूंक मेळ्ळां. कितलें व्हडलें एक स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळां. देवाचें उतार आमच्या हातांनी धरन आमच्या घरा व्हरन कुटुंबा सांगाता वाचचें एक भाग आमकां मेळ्ळा. देवाक आमी अर्घां दिवया आनी तें देवाचें उतार वाचया. देवाचें उतार वाचिनासतना तो बूक मेल्लो बूक. तो त्या बुकाक जीव ना. केदाळा उक्तें करन आमी वाचता, आमचें करन घेता, त्या दाळा मात्र देवाच्या उतराक जीव येता. आमी बायबल काणगून कितले पुरशांव काडल्यार, कितले बोवाडे काडल्यार तो उक्तो करन वाचिना जाल्यार तें आमच्या जिणयेंत घेना जाल्यार फायदो ना. आमी बायबल उक्तो करचो फकत बायबल क्विजाक जापी सोदून काडूंक जाल्यार त्या बायबलांतल्यान आमकां कांयच फायदो ना. कितलें आमी तें वाचता, समजता, ध्यान करता, आमच्या जिणयेंत कार्यगत करूंक प्रयत्न करता तर बायबल देवाचें उतार आमकां फायद्याचें जाता.
इतल्या सलीसायेन मेळचें तें आमी सलीसायेन पयस करचें न्ही, तें आमचें करून घेवचें, तें सदांचें जावचें न्ही, तें आमोलीक जावचें. इतल्या सलीसायेन आमकां मेळचें बरी केलां, कित्याक हर एकल्या लागीं तें आसा जें आज जाल्यार आमच्या कितल्याश्या जाणां कडेन एक नवो सल्लो ह्या बायबलाची प्रती ना. हर एका काजारी नव्या जोड्याक हांवें केदाळय दिवची एक सलाह आसा. तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमकां कावन्सिलिंगाची गरज ना, कावन्सिलराक सोदून वयची गरज ना. समस्या आयल्यार, कश्ट आयल्यार, द्वंद्वंद आसल्यार, कितें करी जें म्हणून तुमकां कळीत नासल्यार उक्त करा वो पवित्र बूक. खंयचेंय पान उक्तें करा आनी वाचा, आनी थंयसर आसतले एक तुमच्या सवालाक जाप आनी तुमच्या समस्याक पर्याय. कित्याक पवित्र पुस्तकांत देव आमचे लागीं उलयता आनी ताचे लागीं आमच्या हर एका समस्याक जाप आसा. आमच्या खंयच्याय कुटुंबांत वायट दिसून येता, समस्या आसात, तशें घडटा अशें घडटा म्हणून आल्यार ना समाधान आसा म्हणून कळल्यार हाका कारण जावयेत पवित्र पुस्तकाचें वाचप सोडलां. पवित्र पुस्तकाचें वाचप दिसाक एक पावटी म्हणी. परत हांव सांगता, वडोल सांगलें 24 वरांत दिसाची 15 मिनटां म्हणी पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आयकूंक आमी दिना जाल्यार देवान आमी मागल्लें दिवचें तरी कशें. तर भाव भयणीन ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आयतारा परत्यान आमी हें पवित्र पुस्तक हातांत घेवया. आमी वाचलां तर समजून घेवंक प्रयत्न करया. समजून घेतलां तर आमच्या जिणयेंत तें कार्यगत करूंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर आमच्या जिणये मुखांतर परजळोवन दी. ह्या मुखांतर आमी जेजू सारकी जावया. तर आयचे दिसा आयकल्लें देवाचें उतर आमच्या काळजांनी आमी रंबोवया. वेळ भरती जालो, फाल्यां वाजता, परवां वाजता न्ही, हो वेळ, आतांचो वेळ, ही घडी आमची मुहूर्तां जावन आसा. आमचे मुहूर्तां फाल्यां परवां येवच्या वर्सा येना. ही घडी आमचे मुहूर्तां. कितेंय बरें करचें आसल्यार ह्या घडये आरंभ करया. देवाचें राज लागीं पावलां, बरी खबर सतमाना आनी देवाचेर विश्वास दवरा. जेजूची उतरां आमी घेवया, देवाच्या उतराक मान दिवया आनी देवाचें उतर दिसपडतें वाचया. आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक प्रयत्न करया. आमच्या भवार्थाची उसारणी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एकाच सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा परवी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उस्वरातावन उजवाड, करे देवातावन उजल्लो खरो देव, तो देवातावन जल्मला, ताका रचूना, बापाच्या सैम बसो, ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमच्या बसोत, आमच्या चडवणे बसोत, सर्गात कावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पासत पवित्र पिलाताकाक ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो, आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना, आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुतांत निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग करून नमस्कार आनी महिमा पावो, प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता, पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पयस स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिला आनी ताचें उतर आमचे मदें राज करता. दिसपडटे आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकून, तें वाचून, तें ध्यान करून, तें जिणयेंत कार्यगत करूंक त्यास देवाचो आदार आमी मागून घेवया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमचे लागीं तूं निरंतर उलयताय. तुजी उतरां पवित्र सभेन खरें जायशें करताय. पवित्र सभेच्या मुखेल्याने हें तुजें उतर उर्बेन परगडच्याक
आनी तसो अर्थ लोकांक सोडोवन सांगच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदारा बाप्पा तुजी उतरां उजवाड आनी तारण दितात. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तुज्या उतराक ताळपडच्या योजनाद्वारे लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिशे तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. दयाळा बाप्पा तुज्या पुतान आपल्या एकाच उतरान पिडेस्तांक गूण केली. आमचे फिरगजेंतल्या सर पिडेस्तांनी तुज्या उतरांत रावन तांची पिडा सोसूंक बोळ जोडिशे आनी बुजवण आनी भलायकी जोडिशें कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. प्रितीवन बाप्पा तुजो पूत जेजू देवाच्या राजाची जिणी बदलावपाची बरी खबर परगट करूंक लोकां मदें भोंवलो. आमच्या सर युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी तुज्या उतरां मुखांत आपणा संगी आसच्या सोम्यांक वळखशें तुज्या उतराच्या मोगान वाडाशें आनी जायत्यांनी तुज्या शिववर्तेची धैर्यादी खातेरां जमच्याक देवापोण्यांक पाळो दिशें कर म्हणून मागता. आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बाप्पा तुजें उतर एकवट आमचे हातेर. आमच्या सर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान भरोवन तुजें उतर वाचच्या नियाळच्या वाणच्या आनी तें फळादायक रितीन जियेवच्या मुखांत देखी बरी जिणी रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बाप्पा तुज्या उतराक आमची काळजां माना तूं उक्ती करताय. हे वेदी बोवरी जमल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरा प्रमाणे तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. जिणी बदलावपाक विशेष म्हत्व दिवन सुवार्थे केंद्रीत जिणी जियेवचो देवाच्या उतराचो मोगाचो समुदाय आमकां कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व खासगी गरजां खातीर एकडीवर मौनपणान मागया. सर्गींच्या बापा तूं आमचो भोव चड मोग करताय. आमच्या थोड्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात तूं ते समजताय. आमच्या काळजा मनांत कितें आसा तें सर्व आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. त्या क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुरथो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. ये बापा काणिको ये बापा काणिको काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुरथो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. Sacrifice मोबुत्तीम सोम्या जेजूचो आमां सर्वांक सासनीक जिवीत लाभोवचो. Sacrifice मोबुत्तीम सोम्या जेजूचो आमां सर्वांक सासनीक जिवीत लाभोवचो. ये बापा काणिको ये बापा काणिको काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो
मुखार तूं करे बापा. भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या कंठे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचार देवाक सरीसपर मारून घे. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मरयेंतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयलें आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळवरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार व्हडला तुज्या वैभवान उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोंसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या आवडासा करा. But so good pergatuja. Gesù melo, Gesù ci bansala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेत सांग
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा आजीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुजी वर्ते दाळची दिश्ट घाल. आम्हा सर्वांगी करा संतोषान तुझ्या उतराच्या परगटणेंत बगीता जावच्याक आमकां पावो कर. ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगात ही बग्यान दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असेचो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी उशी स्वर्गार सुता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ कायम दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे बरोवशेन नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सराकांतांतले वाटय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र विच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका लायकी मेळटली. Somia mocha deva Daniya mocha raya Ashiraula seucha tuka Golai kori naka
म्हाका जिवो वोडो हांव सर्गेचो सस्नीक जिवीत दिवचो कोण कोण मोजी सेवता तो नादोशी सातलो सस्नाची येतलो सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशिर्वादा सेवच्याक तुका गळाय करिनाका दादोस तो कर म्हाका सदांच पोचेतावन वाळटल्यो जिवीत उदका झरी ओय तत्म्या कोण ताणेलो मोजे सशी येवन सस्नीक उदक सेवनी सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशिर्वादा सेवच्याक तुका गळाय करिनाका दादोस तो कर म्हाका उतर मोचे कोण आयकाता म्हाका धाडलेल्याक सत मानता जळो मोरणान तो बचाव जाता जडते तावन पयस रावता सासनीक जिवीत जोडटा सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशिर्वादा सेवच्याक तुका गळाय करिनाका दादोस तो कर म्हाका सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशिर्वादा सेवच्याक तुका गळाय करिनाका दादोस तो कर म्हाका प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां ह्या तुज्या भोवत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूं हे आमी आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार एक घडीभर बसया मोगाच्यान होगळाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदां बोवा परबयतरान ह्या रितीन बघिता जाल्यार तुमकां सर्वांक आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर मागता
प्रत्येक तरान आज पवित्र मिसेच्या बलिदानांत बगीदारपण आणि पवित्रपण कसे आम्ही आपणावचे त्याच प्रमाणे देवाच्या उतराची सकत खंयच्या तरान आम्ही मानून घेवचे म्हणल्या विशयांत बोवापरबाची शिकवणो आणि प्रसंग देवन आमकां मिसेचें बलिदान भेटयलें जावन आसात आमचेत मानदीक बाप चेतन लोबो तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे कोयर भाऊ जॉन आणि गायन मंडळी बोवापरबाई तरां गायला तांकांय तुमच्या नांवे आमी आभार मानता. मगच्या भाव भयणीनो समांतोंचे रेलिकेची परब फेब्रुवारी 15 तारखेर पूण सिंस बुधवार 14 तारखेर आयिल्ल्या देखून आमी रेलिकेची परब आमच्या कपेलांत पचंगलो कपेलांत 13 तारखेर सांजेर 6 वरार मिसेच्या बलिदाना सांगाता संभ्रमता. पयलें आमी ते इन्सेनांचे ग्रोट्या लागीं 6 वरार सांगाता येवचें तें एक ल्हान मागणें आसतलें. उपरांत आमी वाती काडून आमच्या पचंगलो कपेलाक पुरशावर येवन तीच परब आमी ह्या फेब्रुवारीच्या 13 तारखेर संभ्रमची जावन आसा. 15 तारखेर न्हय 13 तारखेर आमच्या कपेलांत आमी दवरता. तुमकां सर्वांक पयल्यान सुचन दिवचें तुमी सर्वांनी येवचें आनी ह्या पवित्रपणान बगीदार जावन समांतोंच्या मजतीन मागोवंक तुमकां अवकाश आसा. शांतीन तुजे वेतां सौम्याची येवंक परता मोग तुजो प्रगटूंक दन्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा मुंडो मोडून तुका सेवन सौम्या मी वेता तुझे काउंट्रगतीयन पयनारी चलतां पयना कान तुवें आमकां लाभयलाय तुका दिन वाचतां शांतीन तुजे शुभ वार्ता संसर्गा जैता संसर्गा जैता संसारका जैता शांतीन तुजे वेतां सौम्याची येवंक वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक दन्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा अर्गा तुका आमच्या सौम्या महिमा जावं तुका बरवसो आमचो तो सौम्या लालेतां तुका सडवणदारा संसाराच्या पातकी मनशांच्या काळजांनी आमच्या सदांच राव राया सर्गींच्या राया आमच्या सर्गींच्या शांतीन तुजे वेतां सौम्याची येवंक वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक दन्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा शांतीन तुज्या वेतां सौम्याची येवंक वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक दन्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा मोगाळ पुता सोवे आमकां मरे आशिर्वाद देव आमकां भगीन कुसाचे कृपेन न्यारोंक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.